कांय दिसा पयलीं वाळपय बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी चल्ल्या म्हूण लोकांनी बोवाळ केल्लो. शुक्रारा लोकांनी टीप दिल्या उपरांत गुदावाचेर रेड मारून एक्सायज खात्यान डुप्लिकेट सोरो आनी माल धरलो. काल साडेचारांक आमकां ती केस हँडओव्हर केल्ली पुलिसांनी. ती एक टाटा जॅनॉन म्हणून एक गाडी आसली आनी भितर पॅकिंग मटेरियल आसलें ऑफ ब्रँडेड स्प्रायट आनी तें आमी सीज केलें प्लस गाडी सीज केली. आणि फर्दर इन्क्वायरी करता आसतना जे ड्रायव्हरान आमकां सांगलें की ती गाडी स्टॉप केल्ली एक गोडावना कडेन. गोडावन म्हणजे एक घर आसा कोणाचें. ताका लागून आयज आमी सकाळीं ते गोडावनाचें इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले. पण इन्स्पेक्शन करपाक येयले तेन्ना आमकां ते सील मेळ्ळें. बंद केल्लें आसलें, चावी नासली कोणा कडेन. आनी तो सुपरवायझर तो दाखोवपी आसलो पळय, तो सुपरवायझर आसलो प्रथम बटलर्स. तेणी सांगलें की त्या ओनरा कडेन चावी आसा. मागीर तेणी ताका फोन केलो ओनराक आनी आपयलो. ओनर येयलो एक अरावंड 2 कितें ओनर येयलो आनी तेज्या कडेन इन्क्वायरी करता आसतना तेणी सांगलें की चावी आपल्या कडेन ना. आनी ओनर रावता साळान, म्हणजे बिचोली साळगांव म्हणून आसा थंय रावता आनी चावी ना आपल्या कडेन. सो आमी मागीर कितें केलें, आमकां कंप्लेंट आसली पुलिसा कडल्यान की भितर कितें तरी एक्सेसिबल आर्टिकल स्टोर करून दवरलेले आसा. सो आमी तशें वचूं शकना म्हूण ते आमकां सील ब्रोक करचो पडलो तेजो गोडावनाचो. ताका लागून आमी 2 विटनस घेतले मामलेदाराच्यान आनी तेंचे इन द प्रेझन्स ऑफ विटनेस आनी आमचो सुप्रिटेंडंट सर आमी तें ब्रोक केलें आनी हे सगळें लिकर सीज केल्लें आसा. प्लस हे स्टोरेज मटेरियल कितें आहा, पॅकिंग मटेरियल तें सीज केल्लें आहा. सगळो माल अरावंड 50,000 आसतलो. ह्या प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. हो सीज केला पळय तो आमी डायरेक्ट डिस्पोज करूं शकना, कित्याक केस मॅटर जातलो आनी तो अंडर केस आमी तो सीज केल्लो आसा. तो आमी आमच्या एक्सायज कस्टडीन घेतले आनी प्रोसिजर कितें आहा फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें जातलें, केस मॅटर जातलें आनी मागीर फुडें कितें आहा तें फायन किंवा कितें एक्शन कितें जावपाची आहा ती कमिशनर मे बी डिसायड. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान महादेव जोशी.